सर्व पळोवप्यांक नमस्कार आणि एका खेरीत विशेष कार्यक्रमाक संडे स्पेशल कार्यक्रमाक दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक मोगाचो येवकार. मोगाचें परत एक पावटी आमी तुमचे समोर आणि आज निजायकी एका विशेष विशयाचेर माहिती दिवंक आमी हांगासर हाजीर आसा आणि ह्या भासाभास कार्यक्रमाक आमचे सगळे हांगासर हाजीर आसात आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक. मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक पयशिल्ल्या गोंयांत रावन आज आमच्या ह्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडिओंत हाजीर आसात आणि ह्या भासाभास कार्यक्रमाक एक वर्तो विशय तुमचे मुखार आतां सादर जातलो. पापिया निर्भाग्या पाप नासाणशी आपुरबायची ही कंतीग आयकतना आमकां प्राचीत काळाचो ह्या करेस्माचो उडास येता. आमच्या मालगाड्यांच्या काळार भोव गंभीर रितीर हो आनी भोव वर्त्या भक्तीपणान हो काळ सुरवात जातलो आनी आज ह्या प्राचीत काळा विशयान ह्या करेस्मा विशयांत सडीत माहेत ताचो महत्व कितें हें आमी आतां तुमचे मुखार सादर करतले. ह्या विशयांत भासाभास कार्यक्रमांत आमचे संगी सहकार दिवंक आमचे संगी भासाभास कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक हाजीर आसात मानादीक बाब मानादीक दोतो प्रतापानंद नाईक. तर आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व पळोवप्याचे नामी मोगाचो येवकार. फादर, ह्या वर्त्या भासाभास कार्यक्रमाक हांव तुमकां मोगाचो येवकार आशेतां. देव बरें करूं विनोद बाब. फादर, येदोळच हांवें एक मोठवें प्रस्तावन दिलें. प्राचीत काळ ह्या ह्या करेस्माचो महत्व कितें ह्या विशयांत आमचे पळोवपी येदोळच तयार आसात. तुमचे तांव प्रस्तावना संगी हे कार्यक्रम आमी आतां सुरवात करचे. करेस्म हें उतर आमकां पोर्तुगेज करेस्मा ह्या उतरांतल्यान आयलां आनी आमची मालगाडी करेस्मच उतर वापरताली. आतां ताका प्राचीत काळ अशें म्हणटात. दोनी उतरांचो अर्थ एकच. करेस्म म्हणल्यारच प्राचिताचो काळ. बरें, आतां ह्या काळाचें महत्व कितें अशें तुमी म्हाका विचारलें. दोन हांव देखी मुखांतर ताचें विवरण दितां. तुमी बेळगांव, पुनात, मुंबय, इगतपुरी अशे जाग्यांनी गेल्यार थंय आर्मीचीं कॅम्पां आसात आनी तांचे ग्रावंड आसतात, व्हडले ग्रावंड आसतात. केन्ना केन्ना थंय तांचे सैनीक ते तांचे परेड जाता त्या ग्रावंडाचेर. त्या ग्रावंडाचेर तुमी गेल्यार, परेड ग्रावंडाचेर गेल्यार तुमकां कांय उतरां परत्यान परत्यान तुमच्या कानार पडटात. देखीक परेड सावधान. परेड सावधान म्हूण जेन्ना मुखेली म्हणटा तेन्ना सगळे सैनीक उबे रावल्ले विश्राम पोजिशनांत रावन दावो पांय उबारतात आनी आपल्या उजव्या पांयांक हाडून अशें तेंकयतात. हांगा फाटल्यान तेंकूंक जाय खोटो आनी मुखार हांगा सुमार एक 6 ते 7 इंचाचो अंतर आसूंक जाय. ते दवरतात. आनीक उतर आयकूंक येता परेड विश्राम. परेड विश्राम म्हणटच परत्यान सैनीक दावो पांय उबारतात, कुशीन दवरतात सुमार 1 फुटीचें अंतर आनी हात आनी मागीर तुवें इल्ले हालचाल करीत. पूण सावधान म्हणटना तुवें उबोच रावंक जाय. हात हालोवंक ना, ते वटेन हे वटेन पळोवंक ना, मुखारच पळोवंक. आतां परेड सावधान जातच परेड विश्राम येता. सारकें. म्हळ्यार सगळो वेळ तुज्यान सावधान पोजिशनार रावंक जायना. पूण आतां कितेंय मुखार आनी करूंक आसा जाल्यार विश्राम पोजिशनार करूंक जायना. परेड सावधान म्हणलें मागीर तो सैनीक म्हणटा परेड आगे बड म्हणल्यार मुखार वच. सगळे सैनीक आगे बड म्हूण आयकतच 1 2 1 2 1 2 आदी लेफ्ट रायट अशें करून ते मार्चींग करतात.
आनी तुमी तें पळयलां आसतलें टीव्हीचेर ते अशे वेतात हां ते एका वळीचेर आसले तसो एक मनीस वेता तशें दिसता एकच रितीर ते वेतात तांची उंचाय एकच आसता गेले 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 एक दो करून आनी तो मुखेली परत्यान म्हणटा परेड पिछे मूड म्हूण सांगतच सैनीक सगळे उजव्या वाटेन घुंवतात आनी पाटी येतात आतां खंयचोच सैनीक विचारिना क्यों पिछे मूड अरे आमी इतलें बरें करून मुखार वेताले हांव आनी तूं आमकां आतां पिछे मूड म्हणटाय ना तुका ताकीद दिली आज्ञा दिली पिछे मूड तुवें पिछे मूड पाटी येवंक जाय करेजमाचो काळ पिछे मूड काळ म्हणटा हांव हरशें वर्सभर तूं वेताय तुज्या परींच एक दो करून तूं वेताय मुखार सारक्या वाटेरी आसत वांकडे वाटेरी आसत करेजमाच्या काळार तुका एक ताकीद येता पिछे मूड देव म्हणटा आतां पाटी ये म्हज्या लागीं ये तुज्या जिविताचेर नदर मार खंय तूं पावलाय वो पिछे मूड काळ वो आमी पाटी येवचो काळ देवाशी पाटी येवचो काळ हें एक विवरण आनी एक देख तुमकां दिता आमच्या भारतांत आमचें आर्थीक वर्स फायनान्शियल इयर केन्ना काबार जाता मार्चाचे 30 आनी 1 तारीख मागीर कोणाक इन्कम टॅक्स भरूंक आसा तांचें सगळें ऑडिटींग जाता वय सगळें तुवें तुज्या ऑडिटराक दिवंक जाय तो मागीर तपासता तुजो फायदो कितलो जालो तुजो नश्ट जालो गी आनी कितें मागीर तुवें इन्कम टॅक्स भरूंक आसा वा सरकारांतल्यानूच तुका रिफंड जावंक आसा हें सगळें हाचेर तें जाता करेजमाचो काळ म्हणल्यार ऑडीट काळ ऑडीट कसलें पयशांचो न्ही आमच्या जिविताचें ऑडीट करूंक जाय कोणें आमीच ऑडिटर पळोवंक जाय म्हजें जिवीत कशें आसलें वर्सभर कितें हांवें केलें सारकें केलां चुकीचें केलां हो एक नियाळ करचो काळ देखून हांव म्हणटा खरेंच म्हजो काळ एक पवित्र काळ तशें देवाक खंयचोय दीस पवित्र देवाक दीस वर्सां लागनात आमकां लागतात ती देवाक सगळें पवित्रच पूण आमकां मनशांक हर एक दीस जरी पवित्र जरी जालो करेजमाचो काळ एक चड पवित्र काळ कित्याक आमच्या जिविताचेर दुसऱ्यांच्या जिविताचेर न्हय आमच्या जिविताचेर एक नियाळ घालूंक आमकां एक सुयोग ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा देखून हांव म्हणटा हो पवित्र काळ थोड्यांक दिसता आतां करेजम सुरू जाता म्हणटच एक तांचे मदीं एक प्रेशर ताका आमी गोंयांत ताण म्हणटा आमचे मदीं ताण येता आतां तें करूंक ना हें करूंक ना हें करूंक जाय तें करूंक जाय हांव म्हणटा त्या चिंतपान तूं भितर वेल्यार तुका कांय बरेंपण मेळना तुवें तें करिनासतना रावचेंच बरें तुवें तो कुशेन हो काळ आपणावंक जाय आनी म्हणूंक जाय हो काळ म्हाका देवान दिला हो आमची धर्मसभा ताका तुमी पवित्र सभा म्हणटात हांव धर्मसभा म्हणटा आसूं दी आमकां एक सुयोग दिता देखून ह्या पवित्र काळांत आमी भितर सरता हें खूब गरजेचें आनी म्हत्वाचें देव बरें करूं फादर एक महत्व पवित्र काळ तो जावन आसा करेजमाचो वेळ आनी हाचें म्हत्व विशयांत भोव मोठ्या रितीर पूण अर्थभरीत रितीर तुमी एक खरी माहिती दिली फादर आतां हो करेजमाचो काळ सामान्य जावन केदाळा प्रारंभ जाता आनी केदाळा सोंपता कित्याक म्हळ्यार आमी आमची फेस्तां परबां आमी आचरण करतना चडा वचोन ताका एक टायम इतलेच टायमाचे इतलेच म्हण एक टायमाचें एक हें आसता कॅलेंडर ऑलरेडी डिसायडेड पूण करेजमाचो काळ तसो न्ही पूण ह्या वर्सा स्टार्ट जाल्ल्यार डेटीक आनी एक वर्सा स्टार्ट जायना देखून हो करेजमाचो काळ केदाळा स्टार्ट जावचो केदाळा सोंपचो कितल्या दिसांचो आतां करेजमाचो काळ ताका फिक्स म्हळ्यार एक ठरयल्ली तारीख ना तुमी सांगला वय तर करेजमाचो काळ केन्ना सुरू जाता शेनीच्या बुधवारा
ताका आतां आमी गोबराचो बुधवार म्हणटात. सिंज म्हणल्यार गोबर. ती तारीख कशी ठरयतात? आतां आमचे धर्मसभेंत एक परंपरा सुरू जाली. आमकां मुखेल फेस्त खंयचें? पास्कांचें फेस्त. हें पयलें फेस्त क्रिस्तांव धर्माचें. उरलीं फेस्तां मागीर आयलीं. आतां पास्कांचो आयतार तो ठरोवंक जाय. ताका एक फिक्स तारीख ना. ती बदलता. म्हयनोय बदलता. केन्ना मार्चांत येता, केन्ना एप्रिलांत येता. म्हणजे ह्या मार्च म्हयन्याच्या सुमार हांव म्हणटा एक 20 तारखे उपरांत आनी एप्रिलाची सुमार एक 20 आनी 5 ह्या तारखे मदें जो पुनव येता पळया, पुनव येता, फूल मून, ताच्या उपरांतलो आयतार पास्कांचो आयतार म्हूण धर्मसभेन निर्णय घेतलो. देखून हर एक फावटी तुमी पळया पास्कांच्या आयतारा तेन्ना पुनव आसता. पुनव म्हणल्यार चंद्राचो उजवाड आसता. हय, म्हळ्यार तें जातच. तो पुनव जातच येता तो आयतार. आतां पुनवेचो आयतारच पुनव आयतारच जाली तोच पास्कांचो दीस जाता. सोमारा जर पुनव जाली तर ताजे उपरांतल्या आयतारा येता. आतां एक फावटी पास्कांचो आयतार ठरलो न्हू, ती पुनव केन्ना येता तें कॅल्क्युलेशन आसा तें कळटा. वेस्टर्न कॅलेंडरा प्रमाणे वा भारतीय कॅलेंडरा प्रमाणे तुमी खंयचेय कॅलेंडर घेया, चड करून भारतीय कॅलेंडर घेया, तुमकां तातूंत पुनव केन्ना, अमास केन्ना हें कळटा. एक फावटी पास्कांचो आयतार ठरयतच ताचे उपरांत तें जाता. म्हणजे सिंजच्या बुधवारा थावन पास्कां आयतार म्हळ्यार हालेलुया शेनवार आमी म्हणटा. आतां ताका आमी पवित्र शेनवार म्हणटा. 40 आनी 6 दीस आसतात. ओके. 40 आनी 6 दीस. पूण आयतार जेजू जिवन जाल्लो दीस जाल्ल्यान त्या दिसा एक परंपरा उपासना आनी लोकांनी इल्लोसो विशय घेवया. कित्याक जेजू जिवन जाल्लो दीस. देखून ते आयतार काडल्यार 6 आयतार आसात. कारेजमाचो पयलो, दुसरो, तिसरो आनी चवथो. ताचे उपरांत आनी एक आयतार येता म्हत्वाचो आनी मागीर ताळयांचो आयतार. हे 6 आयतार काडले जाल्यार 40 दीस उरतात. पूण एक चालतें चिंतप जालां कारेजम म्हणल्यार 40 दिसांचें म्हणून अशें. आतां सारकें पळोवंक गेल्यार आमचें जिवीतभर आमी पवित्र जावन जिवंक आसा आनी देवाक लागीं रावंक आसा. पूण सदां आमी वर्सभरी आमी प्राचीत करून आनी कारेजम करून रावंक जाता वय? जायना. केन्ना संतोशाचे दीस आसात आनी आमचे समारंभ आसात. देखून हो एक काळ ठरयल्लो आसता. आतां 40 दीस ताका एकय म्हत्व आसा. जुदेवांक 40 दीस म्हळ्यार 40 दिसाचो अर्थ न्हय, लांब काळ. ओके. देखीक तुमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळया, देवान खंय पुर्तुगाल धाडलो ती आतां एक काणी. आवर आयले 40 दीस खंय पावस वतलो. दीस आनी रात म्हळ्यार जायते दीस. ताचे उपरांत ताका आनी 40 दीस रावचें पडलें न्हंयेक. पळोवं तें सकट रावलां आवर देंवूंक. जेजू परगट जिणीक सुरू करचे पयलें 40 दीस खंय अरण्यांत आसलो. अशें बायबलांत जायते उल्लेख आसात. 40 मोइशे थंय वयर दोंगरार 40 दीस आसलो खंय सिनाय दोंगरार आनी देवान मागीर ताका ते उपदेश दिले. म्हळ्यार 40 दीस म्हणल्यार जायत्या दिसांचो काळ असो अर्थ. कळ्ळें वय तुमकां? तें म्हणटना ह्या सेच्या बुधवारा गोबर घाल आमच्या माथ्यार आमी सुरवात करता आनी हालेलुया शेनवारा दीस बुडता वरेक कारेजम जाता. दीस बुडलो न्हू मागीर कारेजम संपलो. ओके. जाता. ताका म्हणटा आमी जागरण, पास्कांची जागरणेची रात म्हणटा. सुर्या बुडतच खंयच्याय वेळार तें सुरू कर. तें रातीक 12 वरांचेर करूंक जाय अशें कांय ना. कळ्ळें वय?
जागरणाची रात दीस बुडटच सुरू जाता. खंयची जागरणाची जावं, ती नातालांची जावं, पेंतेकोस्ताची जावं, आतां पास्कांची जावं, दीस बुडटच दुसरो दीस. कित्याक हें चिंतप आमकां जुदेव लोकां थावन आयलां. जुदेव लोकांक दीस केन्ना सुरू जाता जाणात तुमी? आतां तांचो ते साबात म्हणटात. साबात म्हळ्यार शेनवार. तांकां शेनवार सुरू जावचो शुक्रारा सांजेर सुर्या बुडलो मूं, सारकें. सुर्य अस्तमलो, साबात सुरू जालो. आनी साबात केन्ना सोंपता तांकां? शेनवारा सांजेर पट्ट्यान सुर्या बुडलो, आयतार सुरू जालो. म्हूण आमी तीच परंपरा घेतला. म्हूण आमकां सिंच्या बुधवारा थावन हालेलुया शेनवाराच्या सांजे मेरेन करेजम आसा. मागीर पास्काचो काळ सुरू जाता. फादर, आतां तुमी ह्या विशयांत एक भोव वर्ती माहिती दिली. पूण हांवें म्हज्या भुरग्यापणांत मे बी आतां अरावंड 50 वर्सां पयल्याची गजाल हांवें उस्तुंची जाल्यार तुमचे मदें वांटून घेवची जाल्यार तवळ आमचे मलगडे ह्या प्राचीन काळाच्या पयलें इंत्रुजाचो आयतार म्हणलें एक थंयसर एक रीत ह्या परिपाट आसलो. आतां तें आमकां चडावत आमच्या मंगळूर उडपी वाठारांत पळोवंक मेळना. जाल्यार ह्या दिसाचो महत्व कितें, आयताराचो महत्व कितें आनी ताचो अर्थ कितें फादर? हां, तें समजूंक जाय जाल्यार आमी जायतीं वर्सां फाटीं वचूंक जाय. आतां जेन्ना पुर्तुगेज गोंयांत आयले 1510 वर्सा नोव्हेंबराचे 20 आनी 5 तारखेर तांणी आतांचे आमी पोरनें गोंय, ओल्ड गोवा म्हणटात तें जिखून घेतलें. मागीर दुसरे भाग जिखून घेतले. आनी त्या वेळार करेजमाचो काळ म्हूण सांगल्यार त्या सिंच्या बुधवारा थावन हांवें तुमकां सांगलां मू हालेलुया शेनवार हर एक दीस उपास करूंक आसा. हां, त्या काळार आयतार एक सोडन, आयतार एक सोडन, 6 आयतार सोडन 40 दीस उरले आसात म्हळ्यार उपास करूंक आसा. आनी मांस खावंक ना. कित्याक मांस खावंक ना? कित्याक ते पुर्तुगेज युरोपी मनीस न्ही, तांचें सादें जेवणच मांस. ओके. हां, सदां ते मांस खावचे मनीस. देखून तांकां म्हणलें तुमी मांस खायनाकात. हां, तो कायदो हांगा लागलो. आतां तितले दीस उपास करूंक आसा. आनी खंयचे समारंभांत, काजारांत खंयचेय तुवें समारंभ करूंक ना त्या वेळार. उपास मागणें हातूंच तुजें जिवीत तुवें सारूंक आसा. देखून आतां आमी मनीस हें करचे पयलें ताचे आदीं सिंचो बुधवार सुरू जावचे पयलें मंगळार, सोमार आनी तो आयतार इंत्रूज म्हळ्यार तें परत्यान पुर्तुगेजांतल्यान उतर आमकां केलें. म्हळ्यार इंत्रूज म्हळ्यार इंट्रोडक्शन टू करेजम. ओके. करेजमाक वेचो प्रवेश तो. इल्लीशी आमी कितें करुया, इल्लीशी मजा करुया. बरें जेवया, बरें मांस कितें केलें, जेवल्या, इल्लें नाचल्या. हां, पूण ते आयले. ते गोंयांत आसलें पयलें. आनी त्या वेळार आमची भारताची थोडी परंपरा तातूंत आयली. भारताची परंपरा होळी. ओके. होळी आसा ताका ते रंग घालतात. हां, हे गांवांत इंत्रूज जातालो कसो गांवचो क्रिस्तांव लोक एकठांय येतालो वाड्या प्रमाणें वा कितें म्हणा. थंय तांचे मागीर वायलीन ताका ते रेबेक म्हणटात तें घेतलें. मागीर गिटार घेतलें, इल्ली गितां केलीं, नाचलीं आनी रंगाचो पावडर वळखीच्या म्हळ्यार गांवचे सगळे वळखीचे न्ही तांचेर घालो. अशें एक संतोशच पाचारूंक तें जालें. आतां गोंयांत ताका कोण इंत्रूज म्हणना. आतां तें कार्निवाल म्हणून ब्राझिलाचें हाडन, मागीर ते सगळे फ्लोट परेड आनी कितें मागीर तातूंय कितली विकृती आसा ती सोडा. ताचेर हांव उलोवंक वचना. ताका आनी कार्निवालाक आनी क्रिस्तांव धर्माक कांय संबंद ना. ओके. कांय संबंदच ना. हां, इंत्रूज आसा पळया तो इगर्जेन ठरोवंक ना. आमचे पवित्र सभेन तो ठरोवंक ना. धर्म सभेन तो ठरोवंक ना.
लोकांनीच म्हणलें आतां आमकां इतले दीस आतां उपासांनी मागणें करूंक आसा देखून एक 3 दीस आयतार सोमार मंगळार आमी इल्लेशें ती मजा करया. मजा म्हळ्यार कितें वायट न्हय, अतिरेक नाही. न्हय 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 बरें. ताका आमी इंत्रूज म्हणटा ती परंपरा सुरू जाली. आमचे भुरगेपणांत आमी मागुडास आमी ते बँड घेवचे आनी घरा घरा वेचे नाचचे. कितें पयशे एकठांय जातात ते आमी इगर्जेक दान. ताका इंत्रुजाचो खेळ म्हणून ओके. सगळे तातूंत चलयो नात, सकट चलेच. तातूंत थोड्यांनी चलये भशेन ड्रेस घालचो, कोण एक विदुशक जोक. होय, आनी एकटो बरो पोर्तुगेज टायप बरें कोट बीट घालून अशें सकट एक आसली एक परंपरा. आतां ती उणें जाला. पूण ती एक्चुली खरेंचो भाग अधिकृत न्हय. लोकां तावन आयलो. लोकां थावन ती एक आयिल्ली, पोर्तुगेजा थावन आयिल्ली आमकां ही कला. ती थोड्या कडेन आसा जायत. गोंयांत तें कार्निवालाचें रुपान जालां. पूण एक कडेन हिंदू लोक करता पयलें सुरता ताका ते पिलार लागीं ताका ते इंत्रूज म्हणटात. ओके. एक्चुली ताणें करची होळी. कित्याक होळी म्हणल्यार पोर्तुगेज सोडिनासले देखून तांणी नांव केलें इंत्रूज आनी आपणाक जाय तें केलें. कळ्ळें न्हय तुमकां. अजुनूय तें उतार आसा हिंदू लोकां मदें थंय. पिलारां. पिलारच्या कुशीन एक दोंगरी म्हूण गांव आसा. ओके. थंय जाता, थंय सुरू जाता तें होळीचें पयलें. पूण नांव इंत्रूज तशें. सो एक विसरून गेल्ले एक कला दायज म्हणयेंत आमच्या सांस्कृतीक दायज आतां तुमी उगडापे केल्या पावत. आतां परत आमी प्राचीन काळाक ह्या करेस्माक आमी मुंदरून वेताना करेस म्हणटना प्रामुख्यत जावचे विशय जावन आसा उपवास. मांस खायनासतना रावचें, चडीत कुशालाय आडावचें, मागणें ध्यान वरेसवांचेर महत्व दिवचें. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटा? हें क्रिस्तांव धर्मान मात्र न्हय. उपास पळया, हिंदू लोक करता, कांय लोक सोमारा करतात, थोडे ब्रेस्तारा करतात. आतां मुसलमानाचे रमजान आतां सुरू जाता. 1 म्हयनो पळया ते उपास करतात. उपास ध्यान मागणें हर एका धर्मांत आसा. कळ्ळें. आतां आमी करतना आतां आमकां उपास अधिकृत कितले दीस आसा? 2 दीस. सिंचो बुधवार आनी पवित्र शुक्रार गूड फ्रायडे. Good 2 दीस आमकां ऑफिशियली आसात उपास करूंक. कळ्ळें वय. मागीर फिरगजांनी खुर्सावाट आसता. कांय कडेन रेतीर आसतात. ह्या करेस्माच्या वेळार रेतीर आसतात. कुमसारांची वेवस्था आसता. अशें चडशे ह्या कितें म्हळ्या आत्मीक गजालींक ह्या करेस्माच्या काळार म्हत्व येता. काजारां आसनात. पूण आदी आदवेंतान सयत आदवेंत म्हळ्यार क्रिस्तियनाचो काळ म्हणटा आतां आमी नातालां आदलो. आदवेंतांत आनी करेस्मांत काजारां जायनासलीं. आतां आदवेंतांत काजारां जाता. करेस्मांत चुकून धर्मसभेची परवानगी घेवन काजारां जातात. ना म्हणना. अनिवार्य संदर्भ. अनिवार्य म्हूण सांगल्यार कितें म्हणुया, आतां कितली पळय पवित्र सभा एक सदिलाय दिता तितलें आमच्या लोकांचें जिवीत सदील. आदी हें नासलेंच. ओके. करेस्मांत तुज्यान काजार जावंक सादच ना. आतां कसलींय कारणां घेवन येतात. हांव भायल्या गांवांत आसा, रजा मेळना, आनी म्हाका मागीर 2 वर्सांनी येवचें पडटलें, 3 वर्सां सांगतात. मागीर आतां कितें करचें आनी म्हूण ताका ऑफिशियल रजा घेवन मागीर करेस्मांत जातात. नाजाल्यार काजारां जायना. त्या वेळार आमी चडशे जेजूच्या कश्टांचेर आमचो लोकांचो नियाळ जाता. पूण आतां आमी जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ करूंक जाय कितें तें हांव मागीर मुखार उलयतां. ताचेर म्हत्व येता. म्हणटच हें आनी हें आमकां मनीस म्हूण गरजेचें. हाळें उपास केल्ल्यान तुज्या कुडीक बरेंपण मेळटा. तुज्या कुडीक विसव जाय. आतां हांव आनी एक देख दितां तुमकां. आतां तुमी तें मोटरसायकल तुमी वापरतात. मोटरसायकलीक पेट्रोलाक एक टांक आसा वय मू. ओके. आतां
आतां आमी त्या तांतूंत पेट्रोल केन्ना भरता पेट्रोल उणो जातच न्हय वय पेट्रोल भरलो आसा आनी तांतूंत कोणी पेट्रोल घालता वय ना तो भायर वतलो करेक्ट. तशें कोण करिना न्ही आतां एक कूड हांव म्हणटा आमचें पोट आसा पळय तें पेट्रोल टांके भशेन ताका एक मीठ आसा तें कितलें खाण भितर वचूंक जाय आनी तें जिरूंक जाय न्ही तें जिरच्या आदी आमी जेवीत बसल्यार भलायकेक पाड देखून उपास करचें आसा पळय फकत करेजमान म्हणना हांव वर्सभर केन्नाय तूं इल्लो उपास कर उणें जेवण जे वा एक जेवण जेवी नाका एकदम बरें आतां तुमी जाणात हांव प्रवास करतना हांव जेविना सारकें वय फादर. हांव जेविना कित्याक सकाळीं उठता म्हाका तक्षण टॉयलेटी वचचें पडटा पोटांत उणें आसता कांय प्रेशर ना कांय ना प्रवास जाता सगळें बरें जाता आतां हांव गोंयांत आसतना खंय कामार भायर गेलो येताना वेळ जाता दनपारां जेवीच ना ती संवय जाल्ली आसा म्हाका बरें जाता कांय जेवना म्हणून कांय खंत बीन तशें कांय ना पूण उपास करचो आसा तो देवा खातीर करून देवाक आमचो उपासच नाका कळ्ळें वय तुमी जर इसाया प्रवादाचें पुस्तक घेया अध्याय 1 घेया आनी अध्याय 50 आनी 8 घेया थंय पळय सर्वेस्पर्देव म्हणटा म्हाका तुमचे ते उपास तुमचे ते आमास पुनूंग तुमचो ते सगळे सॅक्रिफीस ती चरब तें तेल म्हाका ताचो कांठाळो आयला म्हणटा सर्वेस्पर्देव म्हाका कितें जाय म्हाका नीत जाय दुबळ्यांक नीत मेळूंक वावरात अनाथांक विधवींक तांकां राखण दियात आनी देवाक तें जाय म्हूण उपास आमी देवा खातीर करची गरज ना येस फादर. उपास आमच्या खातीर करया पयलें म्हणटा आमच्या कुडीचे भलायके खातीर आनी पळय उपास केल्ल्यान कितें जाता तुका कुडीचेर एक कंट्रोल येता आमच्या कुडीचेर आमीच कंट्रोल दवरूंक शिकूंक आसा तुका कुडीचेर म्हणल्यार तुज्या सगळ्या हाजेर मतीचेर सगळ्याचेर हांव म्हणटा एक कंट्रोल येता उपासाक लागून नाजाल्यार आमकां आमी आमची कूड आसा पळय आमकां जाय तें व्हरता तेन्ना कितें जाता आमी आमच्या कुडी फाटल्यानच वेता ना कुडीक हांवें कंट्रोल करूंक जाय देखून आमी उलयतना कितें म्हणटा म्हजी कूड म्हणटा हांव कूड म्हणना कोणी म्हजी कूड म्हजो हात म्हजो कान हें म्हजो म्हणल्यार कोण सारकें कुडी प्रस वेगळें हांव कितें तरी कंट्रोल करचो हांवें म्हजी कूड देखून उपास भलायकेच्या नदरेंतल्यान आनी ताबो कंट्रोल दवरच्या नदरेंतल्यान खूब बरो फादर आतां तुमी उपासा विशयांत सांगलें उपास आनी मांस खायनासतना रावचें आमच्या भुरगेपणार जावन आमकां दोतोरनी ती गरजेंत आमच्या वडिलांनी तो एक कायदो आमच्या करेजमाच्या काळार म्हण आमी जाणाव पूण हो कायदो कोणाक बांदता लागू जाता आतां उपासाचे 2 हांवें म्हटलें दीस 2 दोनूच ह्या 2 दीस पळय कोणाची 14 वर्सां भरलान पळया आनी कोणाची 60 वर्सां मेरेन तांकां तो कायदो लागता एक पटी 60 वर्सां जातच तुवें उपास करूंक जाय म्हूण कायदो ना आनी 14 वर्सां परस ल्हान आसल्यानी उपास करूंक जाय म्हण ना आनी ते मदें ह्या काळ 14 आनी 60 वर्सां मदलो काळाची मनशां आसात पळय तातूंत आतां कोण आस्पत्रेंत आसात म्हळ्यार हॉस्पिटलांत आसात थंय तांकां उपास करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते थंय तांकां वखदां घेतना कितें जेवण जेवंकूच जाय वा कोण पिडेस्त आसात खरीच पिडेस्त आसात करूंक जायना तर ती गजाल वेगळी तांकां एक आमी आडवाद एक्सेप्शन म्हणूं येता पूण हे पळय उपासा विशीं सांगतना युरोपाची खाणाची पद्दत आमचेर थापली आतां आमच्या लोकांक मांस खायना हांगा कोण सदां मांस खाता म्हाका दिसना सदां मांस खाता कांय भोव कांय शारांतली थोडीं आसतली म्हज्या भुरगेपणार आमकां मांस आसलें केन्ना तें तुमकां सांगता एक नातालांच्या फेस्ताक एक पास्कांच्या फेस्ताक एक आनी व्हडलें फेस्त जातालें पळया त्या फेस्ताक एक 3च फेस्ताक मांस
आसताली. मागीर कोण सैरीं आयलीं तेन्ना आमगेर कुंकडां आसतालीं. आतां कितें जाय न्ही त्या वेळार म्हणून मांस मेळटा. ना जाल्यार आमचें जेवण कितें मासली आनी तरकारी वेजिटेबल्स इतलें. पूण आमकां खरोच हांगा उपास जाय जाल्यार कसो आसता जाणा तुवें? मांस मात न्ही, मांस, मासली, तांतयां हांतल्यान हें तूं सोड. आनी आतां उपास कसो करूंक जाय? आमच्या उपास आसा पळया हो बेश्टो एक हांव म्हणटा दोळ्यांक माती घालचो. तेंच हांव तुमकां नेक्स्ट विचारूंक दोळ्यांक माती घालचोच. सकाळींचें खंय इल्लेशें तुवें घेवेत, दनपारां जेव, रातीक आनी इल्लेशें खंय. कळ्ळें वय? आतां आमच्याच जेजुताच्या घराचें हांव खबर तुमकां सांगता. मांस ना म्हणटच त्या दिसा मासली आसा बरी बरी. मासलेचें बरें जेवण आसा. हाका अर्थ ना. हय, परतें हांव म्हणटा देवा खातीर तुवें कांय करची गरज ना कर. तुज्या खातीर तूं कर. तुज्या खातीर तूं कर. उपासांतल्यान कुडीकय बरेंपण मेळटा आनी तुका आत्मिकय बरेंपण मेळटा. ना जेजून उपास करची कितें गरज आसली म्हाका सांगा पळया. ताका थंय अरण्यांत इतलीं 40 म्हळ्यार जायते दीस ताणें उपास केलो. कित्याक खंयच्याय एका म्हत्वाच्या कामाक वयच्या पयलें, निर्धार घेवच्या पयलें मागणें आनी उपास केल्ल्यान तुका जायतें बरेंपण मेळटा. म्हळ्यार हें एक भायली नितळाय आनी भितरली नितळाय. अंतरंग शुद्धी आनी बहिरंग शुद्धी म्हणटात तुमी हांगा कार्डे भाशेंत. वय मुगो? ही मेळटा. म्हणटच खरोच उपास करचो आसा जाल्यार त्या दिसा मांस खायनाका. भारतांत आमचे कोंकणी लोकांचें हांव म्हणटा मासली खायनाका, तांतयाय घेनाका, कितें इल्लेशें भाजयेचें जेवण तूं जेव. कळ्ळें वय? आतां त्या दिसा तुवें खायनासतना रावयेत. तुका जाता जाल्यार खायनासतना राव. पयलें म्हाका दिसता उपासाच्या दिसा भूकच चड लागताली. म्हळ्यार सायकलॉजिकल. कणकण पोरूं हांवें म्हणलें हें आतां उपकार ना. हांव पयलें उपासाच्या दिसा दनपारां मात एक जेवण जेवचें. सकाळीं कांय ना, सांजेरी कांय ना. पूण पोरूं हांव हांगा आसलो होन्नावर लागीं थंय फिरगत मदर तेरेसा ब्रास बँडाची तांच्या हडिनबाळ थंय गेलो. आनी त्या दिसा हांवें निर्धार केलो पळया म्हाका आतां उपास करूंक जाय म्हूण कायदो ना. म्हजी प्राय 70 परस चड आसा आतां. हांवें उपास केलो. त्या घरच्यांनी म्हाका कितें फादर तुमी कितें घेवंक जाय. आमकां तें तुमकां तुमी घे. हांव तुमचे विशीं उलयना. हांव म्हजें उलयतां. सक्कट कितें लितुर्जींत वांटो घेवंक आसा तें सगळो केलो आनी सगळो दीस उपास केलो. फकत हांव उदक पियेलो. हांव थकलो वय ना. म्हूण खुशेन उपास कोणेंय करयेत. क्रिस्तांव ल्हान भुरग्यांनी करयेत, 60 वयल्यांनी करयेत. पूण असो कितें तरी एक अर्थाभरीत उपास ही एक उपासाची एक रीत आनी उपासाचे दुसऱ्यो रिती आसात त्यो मुखार उलयतां. असो आतां म्हणजे इगर्जेचो कायदो 14 भरतच आनी 60 मेरेन कायदो आसा. आतां ह्या करेस्मा विशयांत अनेक रितीचें एक चिंतप हांवें तुमचे संगी आतां वांटून घेवचें. तें जावन आसा जेजू संवसारी आयलो, आमचे संगी जियेलो, आमचे खातीर मेलो, पुनर्जिवन जालो, सर्गार चडून गेलो, कश्ट मरण सोंसलें, कुर्सार मेलो, आमची सोडवण जाली. पूण हर एका वर्सा आमकां हें करेस्म कित्याक फादर? एक बरें सवाल. आतां आमी मनीस म्हणटच आमी संपूर्ण न्हय, आमी अपूर्ण. देव मनीस जालो, जेजू मनीस जालो, देव आसलो तो मनीस जालो. कित्याक तर हें समजून घेवंक हो मिस्तेर समजून घेवंक आमकां तितलो सोंपो न्हय. तो मिस्तेर समजून घेवन
त्या मिस्तेराचो फळ आमच्या जिवितांत आमी घेवंक आसा. देखून आमकां हर एका वर्सा तो उडास करता. जेजून आमचे खातीर कितें केलां, देवान आमचे खातीर कितें केलां. आनी हांव देवाक आतां कितलो लागीं आसां, दादलो जाला बाद जाल्यार हांव कितली लागीं आसां ओके. हो नियाळ करचो काळ. देखून आमकां तें हर एक वर्सा आमी करता. आतां हर एक वर्सा करता. आतां आमी जेजूच्या कश्टांचेर व्हडले नियाळ करीत बसची गरज ना. कित्याक जेजू खुर्सार एकच फावटी मेलो न्ही. परत्यान परत्यान तो कांय खुर्सार कांय मरना. तर आतां आमी नियाळ करूंक जाय. जेजू आतां कश्ट भोगता वय. वय. खंय खंय अनीत जाता. थंय जेजूचेर ती अनीत जाता. कित्याक जेजून कितें म्हणलें, म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हणलें. तर जेजूच्या ल्हाना भावाचेर अनीत जाता ती अनीत जेजूचेर जाता. सारकें. हांव जर म्हज्या कामगारांक तांचो पगार वा सांबाळ म्हणटात तुमी हांगा तो सारको दिना, हांव अनीत करतां. भुरग्या स्त्रियांचेर चल्यांचेर अत्याचार जाता, बलात्कार जाता. ही अनीत. हांगा जेजू रडता. म्हणजे आमच्या समाजांत कितें घडटा पळया ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. म्हज्याय जिवितांत कितें घडटा ताचेर हांवें नियाळ करूंक जाय. म्हज्या समाजांत कितें घडटा ताचेर हांवें नियाळ करचो हो काळ. म्हूण थोडीं जाणां आसा थंय खुर्सा वाटेक गेलीं. ती खुर्सा वाट न्हय 10-15 मिनटां भितर काबार करयत. तें कोणें बरयल्लें वाचलें जालें. मागीर थोड्यांक दुखां गळयतलीं आसा. जेजू आमचें जेजू खातीर आतां दुखां गळोवची आनी दुखां गळयची तुवें हांगा. तूं घरांत तुजींच कुटुंबाचीं मनशां आसात तुज्याच घरांत रावनचीं. तांचे सांगाता तुजो संबंद कसो. घरकाराचो आनी घरकान्नीचो संबंद बरो आसा वय. वा सुनेचो आनी मायेचो आसा वय. जाव्याचो आनी मांवाचो आसा वय. घरांत जर बाबाव आसा तर बाबावाचो संबंद बरो आसा वय. ताचेर आमी नियाळ करूंक आसा. तांकां आमी दुखयता आनी थंय इगर्जेंत वचून खुर्सा वाट करता. आरे बाबा ही खुर्सा वाट आमचें जिवीत आसा पळया हाचे परस व्हडली खुर्सा वाट ना. हांव सांगूंक सोदिना तूं खुर्सा वाट करिनाका अशें म्हूण हांव सांगूंक सोदिना. हांव सांगता इतलेंच थंय तूं नियाळ करताय पळय ताचे परस चड नियाळ हांगा जावंक जाय. तुज्या जिविताचेर तुज्या भोंवारी कितें चल्लां हें सारकें आसा वा ना ताचेर नियाळ करूंक जाय हांवें. तातूंत कितें बदल करूंक जाता तो बदल हांवें करूंक जाय. आतां कितें म्हजे थंय घडटा आनी म्हज्या कुटुंबांत घडटा तो बदल हाडूंक भोव सोंपें म्हज्या हातांत आसा. पूण म्हज्या समुदायांत कितें जाता तो बदल हाडूंक म्हजे कडेन तितलें ना. पूण जर उलोवंक म्हज्यान जाता हांवें उलोवंक जाय. सांगूंक जाय हें सारकें ना आमचें. उलोवंक भिवोवची गरज ना. पूण आमी कितें करता म्हाका कित्याक पडलां पूण दोळे धांपून वोगोत रावता. आनी आमी कितलीं वोगीं रावता पळया तितलो समुदाय वांकडे वाटेर वता. सारकें. आमी सांगचें आमी सांगूंक जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार तें बदलूं न बदलूं ती गजाल वेगळी. तांकां आमी जबाबदार न्ही. पूण आमकां कायदो आसा. कायदो आमचे सवें आसा. कायदो आमचे समुदाय सवें आसा. थंय उलोवंक भिवोवचें न्ही. म्हणटच खरेंच हर एका वर्सा कित्याक करूंक जाय म्हूण तुमी म्हाका विचारलें. वय. तें एकाच वर्सान आमकां त्या जेजूच्या कश्टांचो आनी जिवंतपणाचो फळ मेळना. देखून आमी हर एका वर्सा कन्न ताजो इल्लो फळ जोडटा आनी आमचें जिवीत एक पावंड्यांनी म्हणटात तुमी मेटांनी म्हणटात आमी वयर वचूंक आसा. कित्याक आमी संपूर्ण जावंक आसा. तर संपूर्ण जावंक वेळ लागता. आनी हो खरेंच काळ आमकां संपूर्णाचे वाटेर वचूंक एक बरो सुयोग. आतां खंयची कला तुमी घेया. कोण एका दिसान एकटो बरो संगीतकार जाता. एक नाचपी वा नाचपीण जाता. एक बरोवपी वो बरोवपीण जाता. शिकोवपी हो शिकोवपीण जाता. जायना. जायना न्ही.
ताच्या फाटल्यान कितल्याशा वर्सांचो घाम आसा मू. तशेंच हें आतां आमचें आत्मीक बरेपणान आमी सातीपण म्हणटा हांव ताका. सारकें. सेंटहूड ह्या जेजून आमकां सांगलें आसा, जसो म्हजो सर्गेचो बाप संपूर्ण तशीं तुमी संपूर्ण जायात म्हणलें जेजून. म्हण आमकां मॉडेल कोण? देव. 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 पूण तें जावंक आमकां वेळ लागता न्ही. देखून हर एका वर्सा म्हणून हांव म्हणटा अशें, पोरू आमी करेज केलो आनी आतां ह्या वर्सा करता. आतां आमी ह्या 2020 आनी 5 वर्सां आसा. पोरू हांव खंय आसलो ताचे परस हांवें एक 2 पावलां मुखार वचचें नाका. आनी हांव पाटींग गेल्लो आसा जाल्यार आनी हांवें चड घाम काडून मुखार येवंक जाय. देखून हो सुयोग आमची धर्मसभा आमकां दिता ती बरी गजाल. पूण हें हांव अशें सांगूंक सोदिना आमचे सांतीपणाचें आमी फकत करेजमाच्या काळार मात्र सांतीपण करचें, मागीर आमकां जाय तें करचें. ना 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 ना. जिवितांतूच आमचें सांतीपण, करेजमाच्या काळार चड सांतीपण. म्हळ्यार तुका तेन्ना दुसरें कितें हाचेर तुजें मत वचना, हाचेरच तुजें मत केंद्रीत जाता आनी सांतीपणान तूं चड येताय. हें हर एका फिल्डान मनीस करता. आतां ते प्रॅक्टीस करतले आसा पळय संगीतकार, केन्ना केन्ना दीस ते चड करता. कित्याक थोड्या दिसांनी तांचें उणें जालां, देखून ते थोड्या दिसांनी चड करता. तशेंच आमचें सदां आमी सांतीपणाच्या वाटेर, करेजमाच्या काळार चड खोलायेन तुमी ताका गुंडायेन म्हणटात, सांतीपणाच्या वाटेर वचूंक आसा. आतां तुमी करेजमांत सांतीपणाच्या विशयांत तुमी सांगलें फादर. आतां सांतीपणाचो विशय सोडना आनी एक विशय तुमचे लागीं म्हाका वांटून घेवंक आसा. सामान्य जावन थोडे आमच्या समाजींत आमी पळयता करेज म्हणटना थोडे विशेश गणिता या थोडे विशेष रितीचे दिश्टावे आमकां हांगासर पळोवंक मेळटात. एक खाड सोडचे, सिगरेट सोडचे, मागीर पियोणें सोडचें असलें पुरा. न्ही की करेजमाक मात्र लिमीट जावन आसता थोड्यांचें पुरा. जर तर ह्या करेजमा खातीर मात्र असल पुरा दाखोवच्या कारणा विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? हे बेश्टे पडटलें एक विधी, रिच्युअल. कळ्ळें वे तुमकां? वैभव. तुवें खाड सोडलें, खाड सोडिनासलें कितें, देवाक कितें फरक पडटा? खाडाक आनी सांतीपणाक कांय संबंद ना. खाड आसलो मनीस सांतीपणाचो आनी खाड नासलो सांतीपणाचो अशें कांय ना. आतां थोडे पियेत गोंयांत ते हांव पळयतां, ते करेजमांत एक थेंबो घेवचें ना, एक सिगरेट ओडचें ना. पास्कांचो जागरणेची रात सुरू जाली म्हूण घे मागीर. कितें कितें फायदो आसा ताचो? कांय तुका आत्मीक फायदो म्हळ्यार तुवें बेश्टें करचें, करूंक जाय म्हूण करचें. हांव जर म्हणटा आसलो तसल्या मनशांक तुका जाय मूं सदां इल्लें घे, मितीचें घे आनी राव बरो सांतीपणाचे वाटेर. हें तूं करेजमान मात सोडताय आनी मागीर त्याच दुकर पळया पयलो ताका कितलो न्हाणयल्यार आनी मागीर सोडल्यार आमचे गांवठी दुकरांची हांव खबर उलयतां, ते चिखलांत हातूंत वचून लोळटात पळया, तसलें जिवीत जाल्लें नाय. वैभव. अर्थ कितें आसा तर? कांयच अर्थ ना असल्यो गजाली करता पळया. फकत विधी. म्हणून हांवें करेजमांत कितें केलें. करेजमांत केल्लें कितें? देवाक तें पसंदच ना. देवाक पसंद आसा तुजें जिवीत करेजमांत मात्र न्हय. करेजमा भायर सांतीपणाच्या वाटेर, भक्तीपणाच्या वाटेर, जेजूच्या शिकवणेच्या वाटेर आसूंक जाय. ना जाल्यार हें सगळें करून कांय ताचो फायदो ना, कांय फायदो ना. हें हांव लोकांक स्पश्ट सांगतां, स्पश्ट सांगतां. म्हाका खंय गजालींनी गेल्ल्या वेळार म्हाका ह्या करेजमाच्या वेळार एक उलोवंक एक सुयोग म्हणल्यार हांव लोकांक सांगतां, देवा खातीर तुमी कांय करची गरज ना. देवाक आमची गरजच ना. गरज ना, कोणाचीच गरज ना देवाक मनशांची. आमकां देवाची गरज आसा. देखून आमकां देवाची गरज आसा. देखून ह्यो सगळ्यो आसात पळया, ह्यो सगळ्यो हांव म्हणटा एक वाटो देवा कडेन वेच्यो. देवा कडेन वेच्यो ह्यो वाटो. ते उपास जावं दी, मागणें जावं दी, हे सगळ्यो आसात. त्यो तुका उपकारतात जाल्यार तूं घे, आपणाय. खंयचे उपकार नात.
खरेंच आतां उपास करतले मनीस मात्र भाग्यवान जातात वय ना न्ही करेक्ट. आतां एक पिडेस्त मनीस आसा ताका उपास करूंक मन आसा पूण जायना परत्यान परत्यान ताणें ती वखदां घेवंक जाय वखदां घेतली म्हणटच ताका कितें तरी इल्लें खाण घेवचें पडटा घे कर तूं हांव आतां पैण करतलीं आसतात तांकां उपास लागना पैण करतल्यांक उपास ओके. लागना कित्याक पैणाचेर आसतना तकतात कितें घेवचें पडटा करताय पूण तुवें उपास केलो कितें उपास करिना जाल्यार कितें तुजें जिवीत एक उपास जावंक जाय म्हणटा हांव सारकें. जिवीत उपास म्हणल्यार हर एका गजालीन तुज्या जिवितान एक मीत आसा एक रॅगर आसा जेजूची शिकवण दोळ्या मुखार दवरून तूं जियेतना तुजें आख्खें जिवीतच एक करेज्म म्हणटा भोव कठीण जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक भोव कठीण तें भोव कठीण एक्चुअली कठीण इतल्याकच म्हणटा आमी तें कठीण केलां आमकां तें जायना म्हणल्यार आमी चिंता मन केल्यार आमी जेजूच्या शिकवणेर जियेतना आमकां तो उपासच म्हूण कळना तो आमची एक संस्कृती जाल्ली आसता फादर थोड्या वर्सां पयलें मेल गिब्सन हाणें लोकार्पण केल्लें पळोवन एक विशेश पिंतूर द पॅशन ऑफ द क्रायस्ट सोम्याच्या पाशांवाचेर मांडून हाडलें तें पिंतूर तुमी पळयलां आसतलें पळयलां जाल्यार त्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? हां 2004 वर्सा द पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें पितूर आयलें मेल गिब्सन वो कथोलीक आनी ऑस्ट्रेलियाचो नट आनी फिल्म निर्मापक प्रोड्युसर पूण मागीर तो अमेरिकेन गेलो नांव घेतलो मनीस ताणें हें फिल्म केलें आतां तुमी म्हाका विचारता त्या फिल्मा विशीं म्हजे विचार कितें ताचेच विचार पयले आयकुया ताका एका पत्रकारान विचारलें गिब्सन तुमचें फिल्म बरें आसा पूण तातूंत त्या जेजूच्या कश्टां विशीं तुवें दाखयल्लीं तीं दृश्यां आसात पळया तीं चड क्रूर कशीं म्हाका दिसतात चड क्रूर थंय ते रगत आनी पिलाताच्या राजांगणांत ताका खांब्याक बांदून मारतना ते मांसाचे कुडके उसळटात ते पडलात मागीर परत्यान तो खुरीस घेवन वेताना थंय पडटा ते ताका मारतात आनी सगळें क्रूर आसा तशें तुका दिसना गी म्हण ताका विचारलें तेन्ना मेल गिब्सनान कितें जाप दिली जाणा तुवें ताणें म्हणलें हांवें काडलें हें पिंतूर मात्र हें पिंतूर फिल्म हें फिल्मांत जें कितें जेजून भोगलां तें सकट दाखोवंक साध्यच ना कित्याक ताणें तें नीज तें सगळें भोगलें आनी सोंसलें हांगा आमी तें दाखयता मात्र नटन कर जेजून कितें सोंसलें पळया आनी जें कितें तुमी फिल्मांत पळयतात तें जेजून सोंसलें हें फिल्मांत पळयल्या परस चड अशें तो म्हणटा कित्याक तें फिल्म करच्या पयलें ताचेर ताणें जायतो अभ्यास केल्लो आसा ओके जाणकारां कडेन वचून ताणें सकट तें म्हायती एकठांय केला आनी तें फिल्म तुमी पळयता तें लातीन आनी हिब्रू आनी आरामेक भाशेन तें फिल्म जाल्लें आसा भोव बरें तो एक्टर जिम काविएझल वो अमेरिकन नट आनी ताची प्राय तेन्ना तितलीच 30 आनी 3 वर्सां आनी ताका पयलींच मेल गिब्सनान सांगलें ह्या फिल्माक लागून घडये तुका मागीर फिल्मांत काबां मेळची ना आनी मागीर ताका मेळूं ना कित्याक म्हळ्यार ह्या फिल्माचेर खूब टिका जाली हे जुदेव धर्माचेर विरोध आनी तशें अशें म्हणून कळ्ळें वय एंटी सेमेटिसिजम म्हणलें टिका ताचेर आयली पूण ताची ताणें पर्वा केली ना त्या फिल्मांतल्यान ताणें पयशेय जोडले भरपूर पयशे जोडले नांवूय जोडलें पूण ताचें चिंतप कितें हें जितून सोंसलां हो इतिहास हो आमी नाकारूंक जायना तें ताणें दाखयलें मागीर तातूंत मरिया मॉर्गन म्हूण सायबिणीचे ते कितें पात्र करता
ती रुमेनियाची नट, मागीर मोनिका बेलोची इटालियन नटी एकदम सोबीत पळोवंक, ती मारिया मागदलेनाचो पार्ट करता. आनी रिश्तो हो बुल्गेरियन नट पिलातोचो पार्ट करता. अशें हर एक नट वा नटी तातूंत बरें पात्र करतात. हांवें तें फिल्म पळयलां. थिएटरांत वचून पळयल्लें एक फावटी. म्हाजे कडेन कॅसेट आसा घेतली. हांवें सुमार एक 7-8 फावटी तें फिल्म पळयलां. आनी हेर एक फावटी करजमान पळोवंक म्हाका आशा. पूण मागीर सांगता आनी कोण आसल्यार म्हाका बरें दिसता तें फिल्म पळोवंक. कित्याक तें फिल्म पळयतच एक जेजूक ताच्या निमाण्या दिसांनी म्हणजे ते वरां सुमार 12 वरां ताका कितें सोंसचें पडलें तें ताचें बरें चित्रण जालां. पूण हांगा एक आमी उडास दवरूंक जाय. जेजूक कश्ट सोंसूंक मन नासलें. ताका मन आसलें जाल्यार तो गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करतना कितें म्हणटा, बापा साद जाल्यार म्हजे वयली ही काल्स म्हळ्यार कश्ट तूं निवार म्हणटा, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं म्हणटा. खुर्सार तावन तो म्हणटा, बापा बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. तो म्हणटा जेजूचे कश्ट ताच्या मिसावाचो भाग जालो. म्हळ्यार जेजू पयलो जाण आसलो, हांव आतां असो उलयतां, म्हाका एक दीस हे खुर्सार मारतले, म्हाका सोंसचें पडलें. जेजूक पयलें जाण आसा, देखून ताणें आपोस्तलांक पयलें सांगून दवरलें न्ही, मनशेच्या पुताक धरतले आनी ताका कश्ट दितले आनी मागीर तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन. हें जेजून आदी फुडें सांगलें आसा, सगलें आसा. बट त्या जेजूचे कश्ट ते कितें म्हणल्यार ते देवाचे निर्मोणे म्हणूंक जायना, ताच्या मिसावाचो भाग जालो तो त्या सताचे आनी नितीचे वाटेर गेलो आनी तें त्या काळाच्या जुदे फुडाऱ्यांक तें बरें लागलें ना. तांकां तो एक वाटे वयलो कांटो जालो. देखून तांणी ताका हें दिलें. कळ्ळें पळय. देखून जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ आमी करतना आमी पळोवंक जाय आतां आमी दुसऱ्यांक कितले कश्ट दिता तें गरजेचें ह्या करेजमाच्या काळाचेर. ताचेर आमचो नियाळ जावंक जाय. म्हज्याय जिवितांत हांव खंय आसा आनी म्हजो समाज खंय आसा, म्हजें कुटुंब खंय आसा, आसावे जेजूच्या वाटेर, ताचेर नियाळ जावंक जाय. बेश्टें आतां कितें करया, उपास करचें म्हणून कायदो घाला आनी हें करूंक आसा खंय तें करूंक आसा. हें सकट ह्या चिंतपांतल्यान आमी भायर येवंक जाय आनी आपखुशेन हो पवित्र काळ आमी आपणायलो जाल्यार तो आमकां फायद्याचो. फादर, आतां आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या पावंडार आसा. ह्या घडयेक तुमचे लागीं हांवें विचारचें, प्राचीन काळ ह्या करेज विधी विधानां सोडून कशें अर्थबरीत रितीर आध्यात्मिकाक एक बळ मेळच्या रितीर आमी कशें प्राचीन काळ परिवर्तन करूंक साध्य आसा? बरें. हाचेर आतांचो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आसा आनी आतां ताजी भलायकी बरीच बरी ना. ताणें पयलें सांगलें आसा आनी थोडे हांव म्हजे विचार तातूंत घालतां. आतां आमी कसलो उपास करूंक जाय जाणा तुवें, तो मास खायनासतना रावन तो करा. ताचे परसय चड गरजेचो आतां हांवें म्हजो जिबेचो उपास करूंक जाय. जिबेचो म्हळ्यार जीब कंट्रोल करूंक जाय. म्हाका जर संवय आसा दुसऱ्यांचें वायट उलोवचें, घडनासल्यो गजाली घडल्या बरी रंगोवन सांगच्यो, दुसऱ्यांक गाळी सोंवच्यो, दुसऱ्यांक वायट मागचें, ही जर संवय म्हाका आसा तर हांवें तें बंद करूंक जाय. तो उपास जर म्हाका संवय आसा दुसऱ्यां लागीं झगडची, ल्हान कारणां झगडची दुसऱ्यां सांगाता, हांवें तें सोडूंक जाय आनी तो उपास हांवें करूंक जाय. कळ्ळें पळय. बेश्टे सिगरेटी सोडल्यो, सोरो सोडलो तें बरेंच न्हय जिवाक. सिगरेटी तरी बऱ्योच न्हय जिवाक, तातूंत कांय एका पयशाचो फायदो ना. कळ्ळें पळय. पूण करजमा काळांत तूं सिगरेट सोडटाय आनी मागीर कितल्योश्यो सिगरेटी व्हरताय, ताच्या परस तुजे लायक खंयचे वायट गूण आसात ते वायट गूण
संपूर्ण काडूंक जायना जाल्यार कितले उणें करूंक जाता ते उणें कर, तेन्ना तुजो करेजमाचो काळ चड म्हत्वाचो. ह्या काळार आमी ताचेर म्हणजे परत्यान हांव सांगूंक सोदतां, म्हज्या जिविताचेर आमी नियाळ घालून पळोवंक जाय. हांव खंय चुकतां, खंय उणें पडटां, खंयचे म्हजे कडेन आसात वायट गूण. आतां पळय आमी आतां शेतांनी तुमी ताका गादें म्हणटात, गाद्यांनी हांगा भात लायतात, थंय ताची मागीर दुसरीं झाडां किर्लोन येतात, ताका आमी गोंयांत नडणी म्हणटा. ती काडूंक आसा न्ही, वा आमची बाग आसा, गार्डन, थंय नाका आमी लायिल्लीं झाडां आसात आनी दुसरीं झाडां येतात. ती दुसरीं झाडां आमी काडिना वय, काडटा न्ही, नाजाल्यार कितें जाता, आमी घाल्लें सारें आनी उदक त्या झाडांक कितें जाता, ह्या रानवटी झाडांक, आनी ती रानवटी झाडां बेगीन वाडटात आनी आमी लायलेल्या झाडांक मारून उडयतात न्ही, ती आमी काडटा मूं. तशें ह्या करेजमाच्या काळार आमच्या जिवितांत कितें नडणी आसा, रानवटी झाडां खंयचीं आसात, ती पाळां मुळां सयत आमी काडूंक जाय. आतां म्हजें थंय कितें उणेंपण आसा तें हांव जाणा न्ही, दुसऱ्यांचें सद्या सोडुया, म्हजेरच हांवें नदर मारूंक जाय, म्हज्या घरच्यांचेर हांवें नदर मारून सांगूंक जाय, पळय आमी हें सोडुया, हें आमचें बरें न्ही, आमी सतीपणाच्या वाटेर वचुया. म्हणजे हो करेजमाचो काळ आसा पळया, एक स्वताचेर नियाळ करचो काळ, सोल सर्चींग म्हणटा आमी ताका, खोलायेन गुंडायेन देंवचो काळ. आनी जितल्या खोलायेन आनी गुंडायेन वेता तितलें तें जाता. म्हूण आमी कसो करचो हें एका मनशान चिंतूंक जाय. बेश्टें धर्मसभेन हें सांगलां तें सांगलां, ह्यो खुर्सां वांटो आनी उपास केले आनी मास्कांसां रावलीं आनी समारंभ करिसान रावलीं, हें बरें आसा, पूण हें पावना, हें पावना. ताचे परस चड म्हजें जिवीत आमी मुखार व्हरूंक जाय देवाच्या आदारान. जेजूची शिकवणे प्रमाणे म्हजें जिवीत आसा वा ना, हें आमकां मार्गदर्शक. म्हाका जर फटी मारच्यो संवय आसात, उठल्या बसल्या पांय फटी मारच्यो, त्यो हांवें सोडून दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. म्हाका दुसऱ्यांच्या वस्तूंची आशा आसा. आतां पळया आमकां दुसऱ्यांच्या वस्तूंची म्हण हांव चोरी करिना जायत. तांगेर कार आसा, ताज्या परस बरें कार म्हज्या कडेन आसूंक जाय. तांगेर काजाराक ताणें पुताच्या काजाराक खंय 5 लाख मोडले, हांव आतां 8 लाख मोडूंक सोदतां. पळया हें कॉम्पिटिशन हातूंत पडटा आमी. हें सगळें आसा पळया, हातूंत बरेंपण कांय ना. हें सगळें दाखोवंक संवसाराक हांवें तुज्या परस ल्हान न्हय म्हूण दाखोवंक आसा पळया. असल्यो गजाली आमी ह्या करेजमाच्या काळार नियाळ करन सगळ्यो जर आमी उणें हांव म्हणना एकाच करेजमा काळांत त्यो उण्यो जातात अशें सांगूंक सोदिना, त्यो उण्यो करूंक जातात. आनी कितें करूंक आसा तें आमकां धर्मसभेन सांगची गरज ना. आमीच एक कुटुंब सांगाता मेळून एक निर्धार करूंक जाता. आतां कितें उरले पयशे आसतात, आमी दुबळ्या धाकट्यांक दिवंक जायनात, आदार करूंक जायना. कितल्यो दुबळीं धाकटीं आसात आमच्या भोंवारी नाल्यार पयसुल्ल्या गांवांत आसात. जावं तांचें शिकपाक, जावं तांच्या जिविताच्या उदरपोशणा खातीर आमी आदार करूंक जायना. कितल्योश्योच गजाली आमी करूंक जातात. वो म्हणटा हांव खरो उपास. दुसऱ्यांक आमी आदाराक गरजेक आतां पावता पळया, ताच्या परस आनी व्हडलो उपास ना. आनी हेंच इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांत तुमी वाचून पळया, अध्याय 1 आनी अध्याय 20 आनी 8. देवाक हेंच मानता. उरलें सकट आमी हें करता, एक समुदाय म्हणून करता, तें बरें आसा. पूण आमी देवाक कितें मानता तें दोळ्या मुखार दवरून करेजम भक्तीपणान, शांतीपणान करुया, होच म्हजो संदेश. देव बरें करूं फादर. भोव अपुरबाय येदोळ पर्यंत प्राचीन काळ ह्या करेजमाचो उगम आनी तो करेजमाचो महत्व आनी करेजमाच्यो विधी आनी कशें एक करेजम आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक साध्य आसा ह्या विशयांत सुक्षिमायेन माहेतपूर्ण समजणी तुमी आमच्या पळोवप्याच्या हुजीर दवरली. देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या पळोवप्याचे नांवे आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमकां आभारी जावन आसा. हांवें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान प्राचीन काळ सुरवात जावच्यार आसा
आनी हो प्राचीन काळ कसो अर्थाभरीत रितीर आमी आमच्या जिवितांत तो प्रॅक्टीस करूंक आसा, मांडून हाडूंक आसा आनी ताचे तावन कितें बरेंपण आमच्या आध्यात्मीक रितीर या आमच्या आत्मीक रितीर आमकां तें मेळोवंक साध्य आसा, भोव वर्त्या रितीर हांगासर माहेत आमी तुमच्या मुखार सादर केली. येदोळस आमच्या सर्वांच्या नावे मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक हांकां हांवें देव बरें करूं म्हणला. मोगाचें हो अपुर्बायचो अंको हेरां संगी तुमी शेअर करा. हेरांकी ही माहेत पावीत करच्या ह्या मिसावांत तुमी सहभागी जाया म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक एक लायक दिया आनी ह्या एपिसोडा विशांत तुमचे अभिप्राय कमेंट बॉक्सांत तुमी बरोवया आनी आमचो मुखलो अंको सुरवात जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी, वाडत वचूं दी म्हणल्या आशया खाल हांव विनोद गंगोळ्ळी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या कुटुंबा तर्फे तुमकां समेस्तान म्हणटा देव बरें करूं. दिव्यवाणी